कुटुंब जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या, उंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या, भक्ती नुरबेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या, सोम्या जेजू ते पोट्या बांधान मोगाच्या, सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सरकींचे पवित्र काळ दिता समाधान, सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन पण बरवशा किरण. मोगाचे भाव भयणीनो, आज मोरयेच्या स्वर्गावरणाची परब आमी आचरण करता. तशेंच भारत गावाक स्वतंत्र मेळ्ळो दीस आमी संभ्रमता. युकरिस्ती बलिदान हांव विशेष मापान ज्या कोणाक भलायकेच्या कारणा निमती इगर्जेक वचूंक जायना, मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवंक जायना, तांचे खातीर तांच्या भलायके खातीर हांव भेटोवन दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. देवान आमकां दिल्लें श्रेष्ठ देणें मोरी माय, पवित्र सभेची आवय ती, आज तिच्या स्वर्गावरणाचें परब आमी आचरण करता. हांव प्रस्तुत सेवा दिवची इगर्ज शिवमोगा DCCच्या चित्रदुर्ग जिल्ह्याच्या हिरियूरू तालुक्यांत आसची इगर्ज. ती मोरयेच्या स्वर्गावरणाची असम्पशन ऑफ आवर लेडी फिरगत जावन आसा. आज विशेष मापान ह्या फेस्ता दिसा हांव तुमच्या खातीर मागतां, आमी आमकांच मोरये मायेच्या मसतीक विनवणेक समर्पण दितना ती आमच्या खातीर विनंती करता आनी जेजूच्या त्या साल्वासावाच्या मिसांत आमकां आशिर्वादीत करता. मोरयेचो आमी करचो नोवेना, मोरयेची आमी करची नोवेना, तशेंच मोरये सांगात आमी करचें मागणें तेर्स. ह्या द्वारे आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता. मोरये द्वारे आमी जेजू थंय येवंक आमकां एक देवान अवकाश कर दिला. ती सदां काळ आमचे सवय आसा आनी आमच्या खातीर विनंती करता आनी आज आमकां कळीत आसा बापा थंय ती आसा. सगळ्या संवसारांत ती स्वार्थ प्रगट करते आसा. तिच्या काम एकच स्वार्थ प्रगट करचें आनी लोकांक देवा तेवशीन ओडचें. आनी ती कृपा तिका देवान विशेष पापान दिल्ल्या खातीर आमी अर्घ दिवया. आज मोगाचें तुमचे सर ते सामा सर गरजो आमी विशेष पापान आमच्या भारत गांवाचेर देवाची दया देव दिवच्या खातीर आनी मोरी माई ह्या भारत गांवा खातीर विनंती करून दी. आमी सर्वांनी शांती समाधानान जियोंक क्रिस्ताचे शांती समाधान आमकां मागोवन धाडून दी आनी ह्या कोविडाच्या संकश्टांतल्यान आमकां राखून दी. नीज स्वतंत्र आमच्या काळजांत ताचो अनुभव आमी हे एकल्यान जोडचे बरी आमच्या फुडाऱ्यांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता आसतना मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव आनी तुमी सर्वां फावो न्ही. पूण ना फावो जाल्ले आमकां आज जेजून फावो केला आनी जेजून हो युकरिस्त आमकां दिला. तर आमी कितें करया, आमचे अस्कताय ओळखून घेवया, आमचे पातकां आमी रडया, देवा मुखार आमी येवया, आमकां आमी खालती करया आनी देव आमकां आमचे ग्राण आयकतलो, आमचे पातकां बक्षितलो आनी आमकां ताच्या ह्या युकरिस्त आचरण करूंक आमकां तो बोल दितलो, घटाय दितलो आनी कृपा दितलो. तर एक घडी भर दुनियांत आमच्या काळजाचे दवरया, दोळे धांपया, आमचे अस्कताय पातकां वळखून आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सैर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा
देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूळ करू आनी आमची पदकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावू. आमीन. सोम्या कापूत कर, सोम्या कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, सोम्या कापूत कर, सोम्या कापूत कर. महिमा 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 देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव, आम्ही तुका दिन वाजताव. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणताव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमीन आमीन आमीन. प्रार्थूया. सर राष्ट्रांच्या दनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें अवकार मोरये कुडी आत्म्या सहित सर्गीच्या महिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही तुझे जाणवेची आनी मोगाची ओढ कुणा म्हणून आमी दिनू अशी काळजान ओळखून घेताव. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सुवेस भुरगी सर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरकार सुखेस्त जिविताची भरती भोगूंक फावो. आमच्या सोम्या तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र तुझे कोणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. जुडिताच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. तोड उज्जी आनी जुडिताक म्हळे म्हजे धुवे महोन्नत देवान तुका सर स्त्रियां चड आशीर्वादीत केल्या. सदैव जावं सर्वेस्पर आमचो देव स्वर्ग आनी संवसाराचो रचणार. ताच्या कुमकेन आमच्या दुस्मनांच्या फुडाऱ्यांच्या शीस कापूंक तूं सकली. देवाच्या पदवेचो उगडास काडटेल्या लोकां मदें तुझे भरवशाची केदीच विसर पडची ना. देव तुझी कीर्ती सदांच सांबाळू आनी तुका आशीर्वाद दिवं. कित्याक तुजो लोक दगद भोगतना तुवें तुज्या जिवाची पर्वा केली नाही आनी देवा मुखार सारक्या वाटेन चलोवन आमची विघ्नां पयस केली आनी सगळ्या लोकांन जाप दिली. आमेन आमेन. लोकांन व्हडल्या ताळ्यान जयकार केलो आनी सगळें शहर संतोषाच्या नादान गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. सर्वेस्परातय म्हजें खाडीज उल्हासून उडता. सर्वेस्परातय म्हजें खाडीज उल्हासान उडता. म्हज्या देवातय मोड म्हाका मेळ्ळा. म्हज्या दुस्मनांची हांव पर्वा करिना.
कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केली म्हणून हांव संतोसतां. सर्वेस्परातय म्हजें काळीज उल्हासान उडता. बळिश्टांचें दोडू मोडलें पूण अस्कताचें बोळू वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसपटो जोडूंक वेतात, पूण भुके नासलीं तीं जेवन खावन धदोशी जातात. वांजडी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण सबार भुरग्यांच्या आवयक आतां कोणूच आदार ना. सर्वेस्परातय म्हजें काळीज उल्हासून उडता. सर्वेस्परा मरण धरता आनी जीव दिता. कोणांदे वयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्परो दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तो सुदरणीक शेवटिता आनी ऊस उबारता. सर्वेस्परातय म्हजें काळीज उल्हासून उडता. गरिबांक तो धुळींतली उखलता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां तो बसयता. मानाचे आसान तांकां नेमून दिता. सर्वेस्परातय म्हजें काळीज उल्हासून उडता. सांत पावलो न्हू गालातकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचत. भावा भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरात. पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या पिशव्यांच्या दादोसकायेक वापारी नासता. तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाकी सगळे नियम शास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलसूय कर. पूण तुमी एकामेका साबोन मासां काशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात. देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणें चला. त्या दाडा रक्त मासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमच्या वरवीं करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया. ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून आसरतेल्यो हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे हासू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भगवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान ओडपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी गिरेस्तकांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो.
उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगशा बोवा पडलिनो. आज भाग्यवंतो अवकार मरियेचे सर्गावरण म्हळ्यार असम्पशन ऑफ ब्लेसड वर्जिन मेरी. हे आमी कानडी भाशेन म्हणटा स्वर्गा स्वीकृते माते. म्हळ्यार तिका सर्गाक बापान स्वीकार केलो दीस आनी भारताचो स्वतंत्रतेचो दीस. आज हे सत आमी पवित्र सभा आमकां हे सत सतमानूक आपोवणें दिता. कित्याक म्हळ्यार सुरवेक तावन हे सत लोक मानून घेवन आयिल्लो आनी 1950व्या इसवेंत बाबा साहेबान ते एक आमकां एक डॉक्ट्रीन म्हणजे आमी मानूवचें तसलें सत आनी खरें म्हणून आमकां शिकोवन दिली आनी दस्तावेजाक ताणें सायन घाली. मोगोशानो, आज मोरयेक एक विशेष स्थान देवान ताच्या साल्वासावाच्या मिसावान दिलां. आमी मोरयेक देवाची माता म्हणटा आनी ती बायबलान बरोवन आसा. मोरी कित्या खातीर आज इतली एक फामाद व्यक्ती जाल्या की म्हळ्यार खंयच्याच तिच्या तालंता वरवीं न्ही, देवाच्या कृपे वरवीं. हर एक सांत भक्त आज सांत जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं. पळया मोरयेक बुडव्यान इसबी हाडटाना सांगलेली उतरां. नमान मोरये कृपेन बोरलेले. आज देवाची कृपा नासल्या शिवाय आमी कितेंच करूंक जायना. केदार देवाची कृपा ना थंय सावलां उपजतात, दुबाव उपजतात आनी तसले व्यक्ती मोरये विरोध उलोवंक वेतात. म्हाकाय असो अनुभव जाला. येस स्वातंत्र्याच्या दिसा 12 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं हांव म्हज्या गांवांत मिसाच्या बलिदानाक वेतालो. वेता आसतना एकलो म्हाका विचारूंक लागलो, फादर तुमी खंय वेतात? आनी तो नवो क्रिस्तांव जाल्लो व्यक्ती, कॅथोलीक गोंय सभेत आशिल्लो व्यक्ती, ताणें विचारचें पळोवन म्हाका इल्लो ताचेर संशय येयलो, हो कित्याक विचारता गे म्हणून. हांवें इल्लें आलोचन करन म्हळें आज हांव ऑगस्टाची 15 तारीख इगर्जे देवा घरगांड येवंक येता. कित्या खातीर म्हणलो. तक्षण हांवें सांगलें आमच्या भारत गांवाक स्वातंत्र्य मेळ्ळलो दीस, त्या खातीर हांव वेता. तक्षण तो म्हणूंक लागलो म्हाका, तुमी कॅथोलीक आनी एक परब करतात न्हय गी. त्या दाडा म्हाका कन्फर्म जालें हाणें कॅथोलीक सभा सोडल्या म्हणून. आनी पळया कॅथोलीक सभा सोडलेले तुमच्या कडेन कितें करतात म्हळ्यार आर्ग्युमेंट करतात. म्हजे कडेन आर्ग्युमेंट ना, एग्रीमेंट मात्र. आमी आर्ग्युमेंट कर बसोन जिवचे न्ही. आनी ताका हांवें म्हळें आज मोरयेच्या आसुमसावाचो म्हणजे सर्गावरणाची परब. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर तुमी म्हाका बायबलांत हांव दाखया, मोरयेक सर्गाक स्विकार केला म्हणून बायबलांत खंय बरयलां. आनी तक्षण हांवें म्हळें तें बायबलांत बरोवन आमी तें सप्पात येता. तक्षण तो एक व्हडली जीप मेळ्ळ्या बरी म्हणूंक लागलो, तुमी आनीक एक काळोखांत आसात. ही पवित्र सभा काळोखांत आसा. पळय कोणाची जेजूची कूड काळोखांत आसा, जेजू मस्ताक काळोखांत आसा, मरी माय काळोखांत आसा. आनी तो ताची लदीन सांगूंक लागलो, पापा साहेब बी साहेब आनी कोणे आजाक तशें अशें शंबर. हांव कांय उलोवंक ना, उलोवन फायदोय ना. आनी हांवें ताका विचारलें, जायत मोरी सर्गाक वरण जाल्या, ह्या सर्गावरण जाल्या म्हणून बरोवंक ना, पूण दाखय तुज्या हातांत आसल्या बायबलांत. नो असो काडून आलो मोरी मेल्या आनी तिका पुरला म्हणून बायबलांत खंय बरयलां, हांव पात येता दाखय. ताणें असले एक सवाल हुजता म्हणून
अपेक्षूंक ना. तक्षण तो कलबलो जालो, कन्फ्युजन जालो. ताका हांवें म्हळें हांव तुका बायबलांत हांव दाखयता, एक उजवाड बायबलांत आसा आनी हांव पातयेता मरी सर्गावरण जालें म्हूण हांव पातयेता. अशें भाव भयणीनो, हांवें ताका दाखयला 17वा वासोर मातेवाचो वांजल जेजूच्या रुपांतराच्या घडीत. म्हळ्यार त्या रुपांतराच्या घडींतान कितें घडटा? जेजू त्या जाणांशी सांगता, सिमांको जुआंको जकोबाक घेवन दोंगराक येता आनी थंय तो रुपांतर जाताना दोग जाण दिश्टी पडटा. एक एलियाक तो ताच्या रथाचेर येताना तशेंच देवान कोल्लेलो आनी एकलो मोइशे. आनी आमकां गोत्ता आसा जोशुआच्या बुकान हांवें पळयता मोइशे मेलो 120 वर्सां प्रायर ताका पुरलो. जो पुरो मोइशे कसकत एकल्याक लगड उरलो, देवान ताका पाटी बुकसून हाडलो आनी देवान ताच्या मोरिफात इस्रायल परजेक सुटका दिली. तसलो मोइशे आज पुरलो मोइशे आज दिश्टी पडला. ताका हांवें म्हळें अस्कत मोइशे देवान ताका प्रवादपण दिवन प्रवादीकरण आज तो दिश्टी पडला जाल्यार भगेवो तावकार मरी कुरपेन भरलेली आवय देवाच्या समोर आसा, ती जिवंत आसा आनी हें सत हांव पातयेता ह्या उजवाडाचेर. अशें भाव भयणीनो, आमकां सणावत कितें जाता की म्हळ्यार असली सवालां घालतना आमकां पाटी ताका जबाब दिवंक कळीत जायना आनी सबारपटी आमी कन्फ्युजन जाता, गोंदळ आमच्या जिवितांत. पळया पवित्र कातोलीक सभेची सतां आमकां गोंदळ हाडिना. पवित्र सभेची सतां, पवित्र सभेची शिकवण स्पश्ट आसा. जो आमी दोतोर ल्हान आसतना शिकले हांव आनी इतकी चड आमी शिकोवंक आसा. आमी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च बाबार्ताचे दिर्वे म्हणून कारवार DCCच्या एका याजकाना ते तर्जुमो केलो. कितले सोबीत रितीन आमचे सगळे दोतोर तातूंत विवरण आमकां पवित्र सभा दिता. तर आज आमची दोतोर न्हू आमी बुडवून करूंक आसा आनी सबारपटी समोर आमकां येवची पत्रां आमच्या DCC तावनो आनी तातूंत शिकवण आसा. जो आमची माय आनी असली पत्राद्वारी आमी थंय पळयता देवाचो एक उजवाड आमकां मेळटा बऱ्या बऱ्या लेखनाद्वारे. तर मग अशें भाव भयणीनो, आज मोरयेमा विशयांत आमी नियाळ करतना आज स्वतंत्रते विशयान आमी नियाळ करता. थोड्यांनी स्वतंत्र म्हळ्यार कितें चिंतता म्हळ्यार कारे पिये गम्मत मार तें स्वतंत्र. आनी थोड्या भुरग्यांनी चिंतलां आमी व्हड जाल्या उपरांत आवय बापाय सांगत आसचें न्हय, आमी इंडिपेंडंट रावचें, म्हाका जाय जाल्यार बरी करचें, स्वतंत्र. आज कितलीशीं भुरगीं आवय बापायतून पयस आसात. थोडी खासर जाल्ली जोडी म्हाका ह्या न्हवऱ्या वटू ह्या पतीनी वटू स्वतंत्र ना. त्या खातीर हांव कितें करता, हांव म्हज्याच वाटेन येता. स्वतंत्र म्हणून आज अतंत्र जाल्यांत समाधान भोगडावन घेतलां तांणी. नीज खरें स्वतंत्र मोरयेन अनुभव सोडलो. पळय मोरयेन कसो अनुभव सोडलो म्हूण आज आमकां आयची तिची स्तुतिगीत सांगता. भारी सुबीत रितीन स्तुतिगीत सांगता. आनी आयचें अंतर्गीत तुमी आयकल्लें जाल्यार कशें त्या सामुएलाच्या बुकांत घेतलेलें हांचें अंतर्गीत तातूंय आमी आयकलें देव कशें दुबळ्या धाकट्यांक आदार जाता. हें गणित हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हें स्वतंत्र आनी समर्पण ह्या विधेयपण कशें घे म्हणून हें आमचें क्रिस्ती बवर्ताचें कळतेपण ह्या कळतीमान कशें घे म्हणून आमकां कळीत आसा. निग्रो लोक पयलें काळो आनी धवो म्हणजे भेदभाव आसलो, पक्षपात आसलो. आमकां कळीत आसा. हें इतिहासांत आमी वाचचें जाल्यार पळयलां. कितें करतले ह्या काळ्या लोकांक, ह्या निग्रो लोकांक तांकां बांदून एक मार्केटींत विकतालीं कित्याक गुलामपणाक. तांचो बोण तसो आसा म्हणून चिंतून घे ह्या गोऱ्यांनी तशें केलें. आमकां कळीत ना. मनशाचे पळय कितलो स्वार्थ आमकां कळटा. ते नीज स्वतंत्र न्ही. आनी कितें जालें, एका चलयेक सुमार 14 वर्सां प्रायची चलयेक एक एलार्म घालूंक दवरलें मार्केटींत. एलार्म घालूंक आमकां कळीत आसा. सप्टेंबर 9 तारखेर आमी मोती फेस्ता दिसा एलार्म घालता. हे कितेंय प्रोग्राम आमचे आसा जाल्यार एलार्म घालता.
आणि हांगा याला माग दवरतात ते पैसे एक एकले सापयतात एक वर्ताक येतात मर्चंट्स ते व्हरतात मागीर ते लाईफ लॉंग ताका गुलाम जावन जियेचे पळय कसले कठोर नियम ह्या संवसारांत आसले आणि अजूनही आमी पळयता हे सकट प्रॉब्लेम ह्या संवसारांत अजूनही आसात पूण भायर दिसना थोड्या कडेन दिसतात थंय एक एकले सापोंक लागले एक जावं पुरो 1000 रुपये 5000 रुपये अशें आपयता ना एकलो व्हरता कळ कोण कितले आपयता ताजे वरती चड आपयतलो आनी एका हंतक तो पावलो बी कोणाकी ताजे वरती चड आपोवंक जावंक ना सकळ व्हरता चिदी लागले आका कितें पिशा लागला आनी कित्याक अशें केलें आमच्या मदें आमी एक भितरलो ओपन केल्लो जाल्यार आमी आनी उण्या मोलागे वेत आसले आका पिशे लागलांगी मग भाव भयणीनो निमाणे येला म्हणटोचो व्यक्ती त्या संगी एका हायेस्ट बीड कोणे केला हायेस्ट मोला कोणे आपयला ताजे कडेन धाडटा आनी ती वेता आनी थंय तो व्हरता सकडांनी पळोवन आसले बरेंच एक पत्रकाण घेता आनी ताचेर बरयता मोगाच्या दुवे आज तावन तूं स्वतंत्र आज तावन तूं कोणाचेय गुलाम न्हय स्वतंत्र कितलो संतोष जालो त्या भयणीक त्या संगीक त्या वरत्या संतोषान आनी तिणें चिंतूंक नातलें हजाप ती कितें करता त्या धनीच्या पांयां पडटा आनी सांगता हो म्हजो अखेर श्वास आसता पर्यंत केन्ना पर्यंत अखेर श्वास आसता पर्यंत तुजी सेवा करतली आता तुम्ही सांगा तिने गुलामपणान सेवा केली की मोगान कलतेपणान प्रामाणिकपणान स्वतंत्रपणान सेवा केली तिची सेवा स्वतंत्रपणाची मोगाची आज मोरी तशीच मोरयेचे विधेयपणी तशेंच मोरयेक सैमाच्या पातका तावन देवान राखला नमान मोरये कुरपेन बुरले सुमी देव तुझे सांगता आणि पवित्रत्व तुझेर सावळी घालतली तुझ्या गर्भांत भुरगें तू सोडवंदाराक जल्म दितली देवाची आवय सांगतली भाग्यवान म्हूण आपयतले ताका जेजू म्हूण नांव दिसय ताका पुढे तुझी संबंधीण मावशी एलिझाबेथ तिका आता 6 म्हयनो वाज म्हणल्या सकडांनी आमचे नमोनी चिंतूंक पडली सारा वाज जावन आसल्या साराक इसाकाक दिलो हन्नाक सामुएलाक दिलो आणि तशेंच एलिझाबेथीक आज गर्भेस्त म्हणटाना कितलो संतोष तिका जालो म्हज्या भाव भयणीनो दुसरें उतर मोरी उलोवंक सुना पुढे देवाची कृपा देवाची गिरेस्तकाय देवाचे आशीर्वाद देवाचे ते बेसांव सकट तिका मेळ्ळें स्वतंत्र तिका मेळ्ळें आणि स्वतंत्रपणे ती कल्तीमान घालता आनी सांगता तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं हांव तुजी छाराण दासी I am the handmaid of the Lord let it be done according to thy word तुझ्या शब्दाप्रमाणे जावं आणि तुम्ही पळया जेजूही सांगता कोण देवाच्या शब्दाप्रमाणे जियेता ती म्हणजे आवय बापय भाऊ बहिणी आणि त्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे देवाच्या उतराप्रमाणे ती जियेली देवाच्या उतराचेर आपले जे जीवित बांधून आणलं करो स्वतंत्र तिने अनुभव जोडलो पवित्रताय तिचे नितळाय तिचे कलतेपण तिचे दीनपण तिचे लांदविकाय तिचे मोडेपण तिचे खाणवळाय तिचे दयाळाय मोवाळाय तिचे आम्ही पळयता खेदी वरती आवय आमकां देवान दिल्या आम्ही नीज जावन भागी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आज तसली आवय खंय आसा सरकार आसा आणि तिने दिली दर्शन या संवसारात आमच्यात शिवमोगात ESCCंत हरिहरा म्हणल्या जाग्यांत बझिलिका आज आमकां आसा शिवाजीनगरा बझिलिका आसा वेलांगणी बझिलिका आमकां आसा लोर्दू फातिमा सबार जागे या संवसारांत आमी पळयता ह्या जाग्यांनी
आणि अजूनही ती जिवंत असा संदेश प्रसार करीत आसा आणि तिचे जिविताचे प्रमुख शेगूण कितें म्हळ्यार profound obedience to the will of God, total surrender to the Father, आणि complete trust in the word of God. म्हणजे विधेयीपण, संपूर्ण देवाच्या कुशेक कल्तीमान विधेयीपण, समर्पण कितेंय येऊ दी तिने पाठी गोवन पडोवंक ना. तिसरे देवाच्या उतराचेर अखंड दूर वचूं. अस्तिशे स्तुती गायनस पळया देवाचे उतरस कोरने सोलेम ते तियांगा संतोषाच्या नादार देवा कारका दिवन गायता आणि हांव तेच तुमकां घेता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातेय संतोषान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतलो. पण आज सर संतती 2000 वर्सां जावन तिका सदैव म्हणून पासर करते आसा. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे ते विचित्र कामां केल्यांत, ताची कृपा म्हजे ते ताणें म्हजे ते विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव आपणा बियेतलेचेर दाखयता तो कापड. आज देवाची भिरांत जाणवायेचें मूळ, देवाची भिरांत स्वतंत्रतेचे मोड जावन आसा. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावड्यान ताणें मूळ दाखयला. कित्याक ताका कोण पाती येता तांकां तो जैतेवन करता. आपल्या काळजान ओडपण चिंतले गर्व्यान ताणें दुस्वटायल्यात, पदवेदारांक खंयच्या सन्नातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्या बसवण्याक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दया दाखयली अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी 3 म्हयने म्हणजे ती बाळा जाता पर्यंत ती रावली आनी उपरांत आपल्या घरा ती फाटी आयली. मोगच्या भाव भयणीनो, आज स्वर्गावर आनी परब आमी आचरण करतना मुरये मायेतय आमी शिंद व्हरून जिवचें नाका. थोडे म्हाका कळीत आसा घरांत हांव न्हू कोणेंय सांगलें म्हण इमाज्यो भायर घालच्यो पोंतां उडोवचीं सूख सूख सूख. आज पवित्र सभा आमकां शिकयता खंयच्योय इमाज्यो सूख न्ही, इमाज्यो खंयच्योय विग्रह न्ही, मुर्त्यो न्ही, त्यो आमकां देवान दिल्ली तांचे पवित्रपण आमी उडास काडूंक इमाज्यो आमकां त्यो आमच्या मुखार आसात आनी आमी ताका आराधन करना. आज आमी पळोवन आयकून आनी वाचून आमी समजूंक शकता. तर आनी भाग्यवंत वस्तू पळयतना पवित्रपण आमचें थंय येता. नाका जाल्लें पळयतना, अश्लील पळयतना कामुकपण आमचें थंय येता. तर आमकां पळोवंक आयकूंक आनी वाचूंक आमी शकता. तर मोगच्या भाव भयणीनो, आज असल्या अंधकारांत हांव आमकां स्वतंत्र जाय, दुबावात हांव स्वतंत्र जाय. पवित्र कॅथोलिक सभेच्या सतत विरोध येवचे तो आमकां स्वतंत्र जाय. आमकां जाय खरें स्वातंत्र्य. आज मोरयेन अनुभव जोडलेलो स्वातंत्र्य आमच्या जिवितांत तें देव आमकां फावो करता या साक्रामेंताद्वारे. साक्रामेंतांत हांव आमी पयस रावचे नाका, उपदेशांत हांव आमी पयस वेचे नाका. ती मोरी माय आमच्या खातीर विनंती करून दी, आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवन दी, आमच्या भारत गांवा खातीर मागोवन दी, आमच्या राष्ट्रान समाधान सोदमो काम करून दी, कोविडाच्या संकश्टांत आमकां राखून उरून दी म्हणून आमी हेच्या फेस्ता दिसा मागया. आमेन. हे गडीभर दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया. आमची चड तेसावां देवाक आमी समर्पण दिवंक येता. आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेतल्या. तर आज आमी आयकल्या स्वर्तेच्या उतरा प्रमाणे सोमी आमकां गूण करता, आमचो बोवाक घट करता विधेयपणान समर्पणान. तशेंच देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून जीवक आमकां कृपा दिता. जेजू तुज्या नांवान हा जो सरमाव हांवें दिला, ह्या सरमावाचे आशिर्वाद भुरग्यांचेर देव दिवं दी. तुज्या जावन पवित्राची गरजा लागीं येवं दी. जी कोण नास्तीक जावन आसा तुजे ती भावार्थाक येवं दी. राष्ट्रां सगळी तुज्या मुखार सरपण दी.
कथोलिक पवित्र सभेतून पयस केली, कथोलिक पवित्र सभे फाटी येऊ दी, कथोलिक पवित्र सभेवर तुझे आशीर्वाद देऊन येऊ दी. मातांतलेपणांतल्या अंधकारांतल्या तशेंच भयोत्पादनांतल्या आमकां तूं राख. बाबार्थाक साक्ष जावन जीव पुरपा दी. जी कोण अस्कात आसात बाबार्थांचो बाबार्थ घट कर. पिडे शेडे दंकर बंकस बोदडत आसता का सुटका दी घूण कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या बाबार्थाची उसळणी आमी करया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन सोलो परदेव, तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैमसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवण्या बसत सरकार तावन तो देवलो, आनी पवित्रत्वा वरवीं अवकार मोरयेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमच्या बसत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो, ताणें क्रस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवेंची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापल्या सभेक सतमानता, पातकांच्या भुकसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आमची तेसावां आतां आमी सर्वेस्परा देवा समोर जेजू क्रिस्ता मरिफा दवरया. आमच्या बापा साहेबा खातीर आमी मागया. तांकां बरी बोड भलायकी, सगळी पवित्र सभा सोलून दवरूंक, पवित्र सभेची सतां उखोवन दवरून जिवंक जाय जाल्ली सगळीची जाणवाय देव फावो करून तांकां सांबाळून दी म्हूण आमी मागता आसतना सर धर्माध्यक्ष खातीर, सर मणियारा खातीर, धार्मीक भाव भोवडा खातीर हे जेजूचे मिसा मुंदर व्हरूंक जाय जाल्यार बोड कटाई आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव. बापा आमचें मागणें आयक. मागताव आमी आज सर कुटुंबा खातीर, कुटुंबाचे राणये मरियमाये भगिवन कुटुंबांत देवान तुका विशेष मोपान आशिर्वादीत केल्ल्या बरी आयज कुटुंबां आशिर्वादीत कर. हर एक कुटुंबां पवित्रत्म्यान भरोवन दी. देवा विरोध, नैतीक मोला विरोध आसले सगळे निश्क्रीय जावन कुटुंबां पवित्रत्म्यान भरोवन पवित्रपणान जियोवन क्रिस्ताक साक्ष जावचे बरी कर. कुटुंबांत अशीं वडिलां, जोडी, युवक युवती, भुरगीं बाळां तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मागता आमी आमच्या भारत गांवा खातीर, संवसारांतलें एक व्हडलें प्रजाप्रभुत्व राज जावन आसा. मागता हांव आमच्या मुखेल्या खातीर सर मतांतलेंपण, भयोत्पादन, नकारात्मक चिंतप सकट पयसो सोदी. आमचें हर एक राज्य, हर एक आमचो प्रायम मिनिस्टर, अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर्स, गव्हर्नर्स आनी मुखेली MP MLA अभिषेकन करून दी. ह्या दिसा मरियमाये आमच्या गांवांत आसच्या सर समस्या तावन आमकां तूं राखून व्हर. भारत गांव जेजूच्या मोगान भरून दी, शांती समाधानान भरून दी. आनी अशें देवाच्या सलवासावाचे मिसांव ह्या गांवांत परते मापान सोलोवन सतत उजवाड सकडांनी स्विकार करचे बरी तांची काळजां मनांत उगड म्हूण आमी मागताव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी मागताव निराश्रितां, निर्गतिकां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, घरदारांतलीं भुकेन वळवळसो, पॉवर्टी लेवल सकल असो लोक, शेतकारां, कामिली वर्ग असो, देवा तांचेर तुजी दया देवून येवं दी.
आज पयशांच्या कश्टांत अडचून सो कुटुंबा आज भलायकेक तांकां जाय जाली वेवस्था ना, खाणाची वेवस्था ना, उदकाची वेवस्था ना. थोड्या गांवांत कठीण पावस, थोड्या गांवांत दुकोळ, थोड्या गांवांत मारेकार कर्ग आसा. तांचे तुजी दया देव देव दी. कर्गांत हांव न्हू मरणांतीक पिडेत हांव तूं राख हांतुरणार आसात, ह्या व्हीलचॅरार आसात तांच्या खातीर हांव मागता. आस्पत्रेंत ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, क्वारंटायन जावन आसात, ऑक्सिजन प्रॉब्लेमांत आसात, वैजांचेर नर्सांचेर भलायकेच्या कार्यकर्त्यांचेर आशिर्वाद घाल. कोविडा ताव न्हू, डेल्टा व्हायरसा ताव न्हू, ह्या संवसारांत आमकां तूं राखून व्हर. आमी आमची अस्कताय वळखता, आमची पक्का सांडटा, आमी आज रडटा तुजे मुखार. आमकां तूं नितळ कर, पवित्र कर, तुज्या आत्म्यान भर आनी आमकां सर्गीची भलायकी तूं फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आसूम सवाच्या माये मागता ह्या संवसारांत जी कोण स्वार्थेक येवनात, ज्या कोणाक जेजूची वळख आनी ना, सतत उजवाड ना, जावं पुरो कम्युनिस्ट राष्ट्राच्या परिवर्तना खातीर, क्रिस्तांव भोव भोवडाय जेजूच्या मोगान भरचे खातीर तुवें दिल्लीं दर्शनां, तसले जागे, विशेष मोपान अभिषेक जाल्यात. आज आमी ह्या मिसावांत संपूर्ण मोपान आमकांच समर्पूं. ह्या संवसाराची मज्जा हे सकट आमी मिसावांक उपयोग करूं. मिसावांचो मोग आमच्या काळजांत घाल. मिसावांत हांव पयसांक तूं लागीं हाड. आनी ह्या सगळ्या संवसारांत 750 करोड लोक जेजूच सोडवंदार म्हूण वळखून घेवन दी. आनी अशें सगळ्या संवसाराचे साल्वासाव आमकां बेगीनच लाभून आमकांय आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या खासगी त्या सावा खातीर एक घडीभर मौनपणी मागया. सर्गीच्या बापा, तूं आमकां आयकताय. आमी तुजी भुरगीं आसकत जाल्यार तुवें जेजूक धाडन आमची पदकां भोगसून आमकां राजीकर घेतली. आज बापा आमी तुका उलो मारता. जेजू क्रिस्त मरिफातर मरियमेच्या विनवणेद्वारे आमी तुजे समोर दवरलेली सर त्या सावा बेसावांनी बरो. आमकां दिल्ले मिसां उंदर उरूंक कुरपा बोड खटाय पवित्रतेचे धेणे तूं दी. आमी उसारूंक जानातली ती मागणी आमकां तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयताव. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो बगीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाच्या आनी नाका वायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या दिव सैमान वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखलाचो वायन आमी तुका भेटयताव. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवाड जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लग्नीक मनान आनी पदकाची दूख दवरून आमी तुका हें बलिदान भेटयताव. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पदकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सैर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, अवकार बरयेच्या दाबाजीक सर्गा वारणा दिसा ह्या तुज्या पोरू देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वातंत्र्यते पासो तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं
तुवें दारार देण्यानी भरलेले आमच्या बुईंतली ही दाना तुका संतोषान ओपोवन दिताव. त्याच बराबर सुमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कश्ट दुखा संतोषो हुस्के आनी यात्रेक तुका समर्पिताव. जेजूच्या आघाडीत मोगाच्या समर्पणान आमची बेटोडी तू मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जणवाय आनी बोड. तोच आमच्या पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची अवयवकार मरी ताणे केले चडवण्याचे प्रथम फळ. तिका ताणे पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशी आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतेची कुणाने बरवसो तिका केली. देखो या संतोष बळीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारलेले आमच्या माये बराबर आनी सर्गीच्या सरदूतां भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. बाबा कोरसू तू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता. कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तींचो जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिता नसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटोणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करताव. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन चलो ते राती ताणे उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पोवची. तीस बरी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत हतकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुबेज मनुष्य बसत ते वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतसो घोट पर गोठूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या नलबरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सडणे असो, आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जी बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भरो आणि जेजू सवे एक कूड आनी एकत्व आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुमेरिस्त भक्त संगतात विसून काढलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरताव. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागताव. तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, फ्रांसीस आमच्या गवळी बाबाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळे आनी मनियारा बरोबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुझे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे उजेर तू एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे दय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुझे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुझ्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सटनाक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद्वेदार बापा, सर्व नंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज्य कायम, तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परस्पर वायटांतली आमकां निवार, दये करून जिविता स्वस्काय आमकां दी. सर्वीशे बागनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरोशन नत्रेतेलांक आमकां तुजे उदार कापड सर पातकांदे सुटय आनी सर आंगांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा
तुझी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू ख्रिस्त तुझ्या धर्मदूतामुळे तुमका शांती दवरता. म्हणजे शांती तुमका देता आमच्या पातकांचे हृदय होऊन तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आणि तुझ्या खुशाप्रमाणे तिका शांती देणे कोडान सांभाळ. तुझी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामीची शांती सदा काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. एकामेका शांती दियात. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या पुढे रक्ताचे मिसळल्यावर आमका दिसेवतेल्या ससनाचे जीवित मिळव. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. सुमियांची जो ख्रिस्ता तुझे पुढे निरागता संप येता ती म्हणजे झडती आणि खेस ताडीना जाऊ. म्हणजे कापड ती म्हणजे आत्म्या तशेंच कुडी भलायकी आणि वकात दिवं. ही देवाची शरीर संसाराची पाप काढता ती. या शरीराच्या जीवनाका पहिले आणि ती सुभागी सोमिया तुझे म्हजे भितर म्हाका पावना पूर्ण तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांभाळून. मोगाच्या भाव बडीनो आत्मीक रूपी आज जेजू आमच्या काळजांत आयला. अस्कत असले आमकां ताणें बडवून केला. पिडे शिड्यांत असले आमकां ताणें गूण केला. आज या येवकारिस्ताद्वारे तो आमच्या भितर प्रवेश जाला. आमी सांगले एकच एक उतर सांग सोम्या हांव बरो जातलो. हे येवकारिस्तान आमकां बरें केला. आत्मीक रूपी आमच्या काळजाक आयल्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आनी सांगया अर्घां तुका सुमिया जेजू. होगळां तुका सुमिया जेजू. महिमान तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. मान तुका सुमिया जेजू. महिमान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घां जेजू, होगळां जेजू, महिमान जेजू, आराधन जेजू. येवकारिस्ताद्वारे आमच्या भितर येवन आमकां आपल्या खातीर गूण केल्ल्या खातीर आमकां आशीर्वादीत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, महिमे पावलेल्या ओंकार मायेच्या महिमेवन पुताची कूड आणि रगत संतोष बळी काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आम्ही तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाच्या उदरगतीपासून तू भारत मातेच्या भुरग्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचेर तुझो सुभाम आशीर्वाद पडून आमच्या देशात नीत शांती आणि मोग नंदू आणि आम्ही सुमेस्त अवकार मरियेच्या पावलांनी सोलून जिच्या सांगाता सरकार सुखेस्त जीविताचे भोरतेक आणि पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पाहू तुझ्या पुत्र जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या मतीसो आणि काळजासो देणी जेजू ख्रिस्त आमचे पावला शांतीच्या वाटेर सांभाळू. आमेन. तो आमच्या देशांच्या सर लोकांक एकाच बापाची भुरगी कशी एकामेकाच्या मोगान एकठाव. आमेन. पवित्र तुझ्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आणि अत्रेग आपल्या कुशेप्रमाणे तो सफळ करू. आमेन. आणि सर्प द्वेदार देवासो
बाप असो आणि पुत्र असो आणि पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसू. आमेन. उसुलिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाटती आमकां बाचावेची. बोडव्यान संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाटती आमकां बाचावेची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवाक आवय तरी हंकार रावचे सेर्बेसांच्या देख जावन सोबच्या. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाटती आमकां बाचावेची. मोगाड पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला तर्फेन आमच्या येसू स्पर्श पंगडाच्या रेतेर पंगडाच्या तर्फेन आनी म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन तुमकां सर्वांक आज मोरयेच्या स्वर्गावरणाच्या परबेचे शुभाशय पाठयता आणि तशेंच आमच्या भारत गावाच्या स्वातंत्र्याचे शुभाशय पाठयता. आमी एकामेका खातीर मागया आणि सुमेच्या मोगान जियेवया. आमेन.